6 तारखे साकून आमचो लोकोत्सव सुरू जाता. आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी हाच्या माध्यमांतल्यान की ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन, ग्रामीण संस्कृतीचे विविध पैलू आसा त्यो लोकांसमोर दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आम्ही फाटली गेली 23 वर्सां आणि आता 24 वर्सांचो प्रयत्न आम्ही करता. आणि तातूंतल्यान संपूर्ण ग्रामीण संस्कृती दर्शन म्हणजे भारतीय संस्कृतीचे दर्शन करपाचे प्रयत्न करता. हातूंत म्हणजे ग्रामीण लोकांच्या जीवनाचेर जे आधारीत जे आसा सगळ्या प्रकारचे फोक नृत्य पासून मेडिसिनल आसूं की ग्रामीण खेळ पासून ऍडव्हेंचर पासून विविध शाळांच्या वेगवेगळ्या ज्यो स्पर्धा आसा त्या हातूंतल्यान पूर्णपणे लोकांक लहान भुरग्यां पासून जाणट्या पर्यंत आमी सवय करपाचे प्रयत्न करता. आणि ते करता आसतना की आमी एकमेव उद्दिश्ट जो आसा आज साधारणसो आमी विचार केलो जायत की 20% भाग आसा तो बीच संस्कृती संबंधी आसा आणि बाकीच्या जवळ 80% भाग आसा ग्रामीण जी संस्कृती आसा की ताजी पैलू जे आसा लोकांक खबर ना. त्यामुळे गोंयच्या समोर देशा समोर किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां जे आसा न्ही की गोंयची ती बीच संस्कृती म्हणल्यारच गोंय न्ही जाल्यार ताजे पलीकडे गोंय आसा हे सगळे दाखोवपाचे प्रयत्न आमी गेली अनेक वर्सां करता. आणि मागीर ह्या कार्यक्रमाक देशभरांतल्यान लाखो लोक येतात. म्हणजे साधारणशे 2-2.5 लाख लोक ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जातले की 6, 7, 8 तारखेक. आणि त्यामुळे हांव सगळ्या गोंयकारांक तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की जो ग्रामीण संस्कृती आसा जे गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची आणि ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान की आमी कनेक्ट जावचे आणि जेणे करून जे आसा न्ही एक गांव समृद्ध जावचो म्हणजे देश समृद्ध जावचो. किंवा आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान की विकसीत भारताचे स्वप्न पळयता, गोंयचे मुख्यमंत्री आसा स्वयंपूर्ण गोंयचे स्वप्न पळयता. हे स्वप्न पुराय करता जाल्यार ती ताका गांवांतलो मनीस तातूंत कनेक्ट आसपाक जाय आणि त्याच प्रयत्न आसा. त्यामुळे सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें अशें आणि ताजो लाभ घेवचो आणि आमच्या कार्यकर्त्यांचेर तुमी शाबासकी दिवची अशा प्रकारचे एक निवेदन हांव ह्या वेळाचेर करता.